आज श्रमशक्ती भवना मुखार कॉम्रेड क्रिस्तांवर फोन्सेका जनरल सेक्रेटरी AITUCचो तसोच जनरल सेक्रेटरी कदंबा एम्प्लॉईज युनियनाचो एक दिसाचे लाक्षणिक उपोषण करता। खरें म्हणल्यार आमकां झगडणाऱ्या युनियना हो दुर्दैवाचो दीस। एका युनियनाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्याक ज्यो मागण्यो गेल्या देड वर्सभर आसात, ज्या मागण्याचेर फाटल्या इलेक्शना पयलीं त्या राज्याचे भौमानीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलेलें, अरे आपूण इलेक्शन जाले बरोबर सगळ्यो गजाली मान्य करता। आता 2-2.5 वर्सां जालीं। प्रत्येक मनशाक दिसता की कामगार रस्त्यार येतात। कदंबाचे कामगार रस्त्यार कित्याक येता? कामगार आपल्यो ड्युट्यो सांबाळून रस्त्यार आयल्यात। पूण 19 तारखेक आमी संपाची नोटीस दिल्या आनी जेन्ना पब्लिकाक जेन्ना त्रास जातले, तेन्ना पब्लीक जेन्ना त्रासांत असतात त्या वेळाचेर कळटा की कामगार हे दादागिरी करिनात, आजनेरी करिनात, तर कामगारांक मुद्दम फुडें घालतात। खरें म्हणल्यार ही आयच्या ह्या सरकाराक लज। लेबर डिपार्टमेंट जावन आसा आमचे डिपार्टमेंट, ज्या जाग्यार आमचे प्रश्न सोडावे करचे पडटा। खरें म्हणल्यार हे उपोशण जे आसा ते चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्यारय आमच्यांनी करपाक येता। पण तुमकां खबर आसा की BJPच्या डिस्पेन्सेशना लोकशाही काबार जाल्या। कित्याक BJPच्या बंगल्या मुखार जर चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्या मुखार जर लाक्षणिक उपोशण जर करता म्हणीत जाल्यार तेदोय हे मिलिटरी एस्कॉर्ट जाल्ल्या म्हणजे सगळे पुलीस, गोंयचे सगळे पुलीस थंय येवन रावतात। सो सद्या जो कोण आंदोलन करता, जावं तो सामान्य मनीस आसूं किंवा कामगार आसूं, तांकां कांय दिसना। धरप भितर ओडप पूण ते चुकतात की साम दाम दंड भेद हे 4 निती आसात। आज आमी हांगा आमचो लिडर एका दिसाच्या हंगर स्ट्रायकार आसा। मागण्यो कितें? आमचो तो बेकायदेशीर बंद केल्लो 12% प्रोव्हिडंट फंड चालू करात। आमकां जे 34 म्हयन्याचे बाकी आसात ते कशे फारीक करतात ते लागू करात, सांगात। आणि आमी सांगता कितें एग्रीमेंट जाल्लो आसा ह्या ऑफिसा मुखार की आमी ते सगळे हे करतले म्हणून, आनी तरी आसतना सरकार फारीक करना। सो सरकार शुड बी आयडियल एम्प्लॉयर। एग्रीमेंट जेन्ना लेबर डिपार्टमेंटा मुखार मॅनेजिंग डायरेक्टर करता, अदवरता कोण? गोंयचो सरकार तेजेर सायन मारता। कित्याक हे महामंडळ जे आसा ते सरकार चलयता। आणि म्हणून आज आमी आमचो लिडर एका दिसाच्या हंगर स्ट्रायकार बसला। आमी हांगा सगळे प्रतिनिधीक रूपान आयल्या लेबर डिपार्टमेंटा मुखार, श्रमशक्ती भवना मुखार। सांजची हांगा 4:30-5 उपरांत एक जाहीर सभाय जातली, ज्या जाग्यार बाकी कंपन्याचे कामगार आणि फुडारी हांगा येतले। आणि हांव मागता प्रेसा कडेन बी की तुमचो सपोर्ट बरो आसा। कित्याक काल जर वर्तमानपत्रां, व्हिडिओ, ऑडिओ हे सगळे जर पळयत, युट्यूब पळयत, चॅनल सगळे पळयत, जाल्यार तुमी तुमची भुमिका एटलीस्ट गोंयांत तरी प्रेस आपली भुमिका बरी करता। हांव मागता आमचो हंगर स्ट्रायकाचो जो लिडर आहात तेणी 2 शब्द तुमच्या मुखारय दवरचे आता। मान्य करत, मान्य करत, मान्य करत, मान्य करत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कदंबा महामंडळ वाचवा वाचवा, 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 कदंबा महामंडळ वाचवा वाचवा। कामगारांच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, कामगारांच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, कामगारांच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा। इश्टानो, जेन्ना एक व्यक्ती उपासार वेता, 24 तासाचो उपास म्हजो, तो गेल्या रातच्या 10 चालू जाल्लो, तो अजूनही चालू आहा। 24 hours हंगर स्ट्रायक। कित्याक? पयल्या सुवातेर कांय तरी
एक फिलॉसॉफी असता, एक विचारसरणी असता, एक कितें जरी तर स्टेप घेता आसतना तो म्हणल्यार पयल्या सुवातेर आमच्याच लोकांक कळोवंक जाय तेंचेर कसलो अन्याय जाता. खुबश्या फावटी जे पळय चिरडाल्ले पिळिल्ले लोक तांकांच खबर आसना आपल्याचेर कसलो हमलो जाता, कशा तरेन आपल्याक पिळून घेता आनी आपले अधिकार सरकार आनी सत्तेवयर आसलेले वो मॅनेजमेंट ते अधिकार सोंपयता वा सोंपोवपाचो उपाय घेता. सगळ्यांच्यान मुख्य कदंबा महामंडळ काबार करपाची मांडावळ ह्या मॅनेजमेंटान आनी सरकारान हातीन घेतला. इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात आनी जे पळय परमनंट कामगारांक नोकरी मेळोवंक जाय त्या जाग्यार टेम्पररी आनी गुलामी कामगारांक गुलामी स्लेव लेबर म्हणलेल्या भाशेन थंय काम करून घेता. 12 तास ड्युटी घालता. जर कामगार जर उबे रावना, कामगार जर आपली शक्ती दाखयना, एकवट दाखयना जाल्यार कामगारांचे जे आयज मेरेन जोडलेले अधिकार ते नोय नोपय जातले. ताका लागून ह्यो हंगर स्ट्रायक. दुसरो आमचे डिमांड आमच्या फुडारी कॉम्रेड राजू मंगेशकरान थोडक्यान सांगला. एरियर्स, प्रॉव्हिडंट फंड, पण त्याच बरोबर टेम्पररी म्हणलेले कामगार 500 वयर आहात, 600 वयर आहात. ह्या कामगारांक न्याय मेळपाक जाय. 7-10 वर्सां काम करता, तांकां इमिडिएटली परमनंट करात. तांकां फावो तो पगार दियात, सवलत्यो दियात, तांकां फुडार दियात. त्याच बरोबर आमी म्हणला 300 तरी बसी, डिझल बसी हाडा. इंटरस्टेट बस, कित्याक आर्थीक बळ कदंबाचे कमी करपाची एक मांडावळ चल्ला. आमी म्हणला की 300 डिझल बस हाडा. ह्या खातीर इंटरस्टेट रूट्स जे आसा ते सर्विसिंग जायना. पयले आमचे कदंबाचे बसी बेळगांव, बँगलोर, तुझे हैदराबाद आनी खुबशा मैसूर आनी शिर्डी सगळ्यांनी वताल्यो बसी. पूण आतां ते रेस्ट्रिक्ट जावन प्रायवेटायज केला, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर दिला, आउटसोर्सिंग केला. त्याच प्रमाणे आमी म्हणटा की जे पळय कोण इलेक्ट्रीक बसीर काम करता ते परमनंट कामगार आसपाक जाय. मेंटेनन्स जे आसा ते परमनंट कामगाराच्या हातीन दिवपाक जाय, कदंबान करपाक जाय. सगळे जे इलेक्ट्रीक बसी सर्विसिंग कदंबा कामगारांनी परमनंट कामगारांनी करपाक जाय. माझी बस स्कीम म्हणून आहा. 57 buses are flying. सांगे, काणकोणा, केपें तालुकास. कोण भरतात, कोण पैसे, कोणाचो पैसो? प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर का प्रायव्हेट बसी चलता. कदंबा is paying that money. You are putting good money into bad things. You are wasting money. आणि ह्या वटेन पे कमिशन दिवपाक जायना तुमकां, वो कामगारांक सवलत्यो दिवपाक जायना. आयज कदंबा कामगार जे रिटायर्ड जाल्यात, 600 वयर कामगार रिटायर्ड जाल्यात, ते रावल्यात की आपलो कांय तरी एरियर्स पडटलो. जे काम केलां फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स आनी ह्यो एरियर्स मेळटलो. प्रॉव्हिडंट फंडाचे जे पळय जे कटाई केल्ली बेकायदेशीर, ती कटाई परतून रेस्टोर जातली आनी आपल्याक पेन्शन मातशें मायज मेळटलें. आयज रिटायर्ड जाल्ल्या कामगारांक 1,500-2,000 पेन्शन मेळटा. इट्स अ डिस्ग्रेस. वेरेज ह्या वटेन 7th पे म्हणटा लोकांक दिसता की कदंबा कामगारांक पेन्शन मेळटा गव्हर्मेंटाचें आनी गव्हर्मेंट कामगारांक कर्मचाऱ्यांक पेन्शन मेळटा ते कदंबा कामगारांक मेळटा ना भावानो.
भयणीनो, तांकां पेन्शन 1.5, 2, 2.5 हजार मेळटा. व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांक सुद्धा 1.5, 2, 3 हजार मेळटा. ताका लागून आमी म्हणटा तुम्ही जी कटाई केल्ली रेस्टोर करा. 12% ऑन ग्रॉस सॅलरी करा. सीएम एग्री जाला, इम्प्लिमेंट जावंक ना. ताका लागून ह्यो आंदोलन, ताका लागून एक दिसाचो उपास. पण इतल्याचेर आमची सीमा ना. आमी वी आर गोइंग टू कंटिन्युअसली स्ट्रगल अँड स्ट्रगल. दिस इज द USP ऑफ द AITUC लेड युनियन. अशें हेका लागून आयज हांव म्हाज्या प्रमाणे हांव साक्षी दिवपाक बसला कामगाराच्या प्रश्नाक. आय एम गिविंग विटनेस to the struggle of Kadamba workers, and for that matter all the oppressed workers in Goa who are already oppressed, and there is minimum wages are so low. There are so many problems. आम्ही मुख्यमंत्र्याक बरयला, you give us a meeting. मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगले, जेन्ना हांव तांकां जेन्ना सांकेली मेळ्ळो एका सोनवारा बिकॉज ऑफ हिज दरबार, त्या दरबारान मेळ्ळो पंचायत कामगारांक घेवन, जाल्यार तेणें सांगले तुका अपॉइंटमेंट दिता. जाल्यार अजुनूय म्हाका आमकां अपॉइंटमेंट दिवना. कित्याक वी वूड लायक टू डिस्कस अँड रिजॉल्व द मॅटर. आमकां खास ना की संपार वचपाचें. आमकां हें ना, आतुराय ना कामगारांक लोकांक त्रासान घालपाचें. आमकां जाय नेगोसिएशन करून, डिस्कशन करून रिजॉल्व करपाचें. अँड आवर फिलॉसॉफी इज व्हेरी क्लियर. Struggle, negotiate and resolve issues across the table, and this is our USP. इश्टानो, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे तुमी हांगा कॅप्चर करता ते लोकां थंय तुमी पावयता, तुमकां देव बरें करूं. आनी ही चळवळ आमच्या कामगारांची चालू आसतली. कॉम्रेड चंद्रकांत. जे आमकां आमचे कॉम्रेड राजून सांगल्या त्या प्रमाणे, कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगल्या त्या प्रमाणे हे सगळे जे आमचे मागण्यो आसा, हांव पयली कंप्लीट जे गोंयची जनता आहा ती जनते कडेन मागता. आमी मागता आसतना आमी बशी काय अजून बंद दवरुना. बशी बंद दवरनासतना आमी सगळ्यो ज्यो आमच्यो मागण्यो आहा त्यो मागता. तशेंच आमचे प्रवासी आहा त्या प्रवाशांनी आमची नोंद घेवची. आमी सतत जे काम करता ते फ्रंट फुटार काम करता. ज्यो बशी आमच्यो ज्यो काना कोपऱ्यान गल्ली गल्लींनी वचोन आमी शहरान पॅसेंजरांक हाडटा, ते आमचे प्रवासी तेंचे कडेन मागता. आमी आतां कॉम्रेडांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी 21 दिसाचो स्ट्रायक नोटीस दिल्ली आहा. आमी सीएमाक सांगूंक सोदता की आमचो आनी अंत पोवं नाका. आमचे ज्यो कितें मागण्यो आहा त्यो 24 वरां भितर आमकां आपोवन व्हरचें आनी आमचे जे डिमांड कितें आहा ते सॉल्व करचे. ना जाल्यार आमी पळय नोटीस दिल्या, आमी सबंद बशी बी प्रायवेट सगळ्यो बशी आसा सगळे बंद दवरतले अशें आमचे डिमांड आसा. आनी सगळो आमी ठराव घेतलेलो आहा. देव बरें करूं. तुमचें नांव कितें? चंद्रकांत चोडणकर. आमचो प्रेसिडेंट, कदंबा कामगारांचो प्रेसिडेंट. कॉम्रेड उत्तगी. गोंयच्या सर्व जनतेक आमी उलो मारता की त्यांनी हो हंगर स्ट्राईक आणि कामगारांचे प्रश्न याविषयी सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. आमचो कामगारांचो पुढारी AITUC जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका केवळ 24 तासां खातीर हंगर स्ट्रायकाचेर वता. आमकां खबर आसा सध्या ह्या देशात शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न घेऊन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ह्या खातीर धालेवाल हो 75 दिसां परस चड हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. आणि याच्या पयलीं सुद्धा इतर अनेक लोकांनी व्हडले हंगर स्ट्रायक केलेले आसात. सध्याच्या सरकाराक माणुसकीची लज ना. केवळ ते कॉर्पोरेट घराण्यांचे इंटरेस्ट सांभाळपाचो प्रयत्न करत आसात.
आणि सर्वसामान्य जनता आणि कामगार यांच्या प्रश्नाकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे त्याचे टोटली दुर्लक्ष असा त्याचा आम्ही निषेध करता. हो हंगर स्ट्राईक आजचो केवळ सर्व जनतेक, प्रवासी वर्गात स्पेशली जागृती आणपा खातीर, कामगार अतिशय त्रासात असताना सुद्धा तुमका कंटिन्युअसली सर्व्हिस देत असतात आणि तुमचे जीवन येरादारी ही सांभाळत असतात. याविषयी तुम्ही त्यांना धन्यवाद देवपा जाय कामगाराक. आणि जेन्ना कामगार आपल्या हक्का खातीर स्ट्राईक आता वतले 19 मार्चाक, तेन्ना तुम्ही या कामगाराक सपोर्ट करपा जाय. प्रत्येक वाठारांनी, प्रत्येक भागांनी, इतर सगळ्या कामगारांनी, इतर सगळ्या श्रमजीवी वर्गांनी आणि इतर जे सगळे येरादारी करपी वर्ग असतात, लोक असतात, त्यांनी ह्या कदंबाच्या कामगाराक सपोर्ट करपा जाय. ही जागृताय आणपा खातीर जनतेत कामगारात हो 24 तासाचो लाक्षणिक संप आसा टू फोकस द टेन्शन. आमकां खबर आसा हे सरकार जे आसा ते कामगारांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी म्हणटा डिलिडलिंग, लोकांच्या तोंडाक केवळ पालक फुसवाचो तो प्रयत्न करत असतात. पण आम्ही त्यांना शिटकावणी देतात की गोंयचे सगळे कामगार या कदंबा कामगारांच्या फाटल्यान उभे रावतले आणि जोपर्यंत त्यांचे पक्ष सुटना तोपर्यंत हो संघर्ष चालू उरतलो हे तुम्ही याद दवरात. इतली शिटकावणी दिवपा खातीर हो आजचो हंगर स्ट्राईक आसात आणि कॉम्रेड क्रिस्तोफराच्या हंगर स्ट्रायकाक सपोर्ट दिवपा खातीर अनेक कदंबाचे कामगार आणि अनेक इतर कामगार लिडरही, मायनिंग एम्प्लॉयचे लिडर सुद्धा हांगा आयलेले असतात आणि इतर फॅक्टरीचे कामगार सुद्धा आयलेले असतात. आम्ही त्या सगळ्याक ते बरी करून म्हणतात त्यांच्या सपोर्टा खातीर, सॉलिडारिटी खातीर आणि हो लढो नक्कीच यशस्वी जातलो या विषयी आमकां खात्री आसा. देव बरें करूं. वाचवा वाचवा कदंबा वाचवा, वाचवा वाचवा कदंबा वाचवा, वाचवा वाचवा कदंबा वाचवा, वाचवा वाचवा कदंबा वाचवा. कदंबा कामगारांच्यो मागण्यो कदंबा कामगारांच्यो मागण्यो कदंबा कामगारांच्यो मागण्यो लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद, या ट्यूसी जिंदाबाद जिंदाबाद, या ट्यूसी जिंदाबाद जिंदाबाद.